स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ महारुद्र हनुमान की जय। श्रोतेजन हो, आजी परत 5 दिसान मेळत आसती तातूंय थोडे जाणांक आमी म्हाका दिसता गणपती वेळारी मस्त कमी प्रेझेन्सी आशिल्ली ऑड ना प्रपंचीक कामय करका लागता ती जाल्यार आमकां जास्ती दिवस दासबोदाल्याथान दूर राबू जायना ताजो विरह जाता कारण आमी ताजे प्रेमान पडल्यात म्हळ खातीर तेमी ती गेल्ल्या आठवड्यांतूय आमी 2 सेशन्स घेतले तरी आज 2 पुणी सम एटेंड कराती आनी पयलेच आमी हांतू घालता आसा ती व्हिडिओंतू तें आयकया ती म्हळ्यार तुमकां लिंक मेळटलें। आतां आमी मनाच श्लोकांतून सुरू करुया। आजी 120 मनाच श्लोक आसा हांतू आमकां दर्शक हो आसा की नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हे सगळे दर्शक हांतू तांणी
श्रीकृष्णान म्हणा महाविष्णूने इतलं काही अवतार घेतले हां लोकां खातीर परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम आणि ह्या सृश्टीक एक फायदो करून दिवचे खातीर उर्जितावस्था हाडचे खातीर नमनमुन्या हे घेतले ते सगळे अवतार आणि जशी भक्तांक तांणी तारले म्हळ्यार कळ्ळें हांतूल तारले न्ही तरण व्हेले महासागरांत भवसागरांत तरण व्हेले आनी तांकां कितली पापी लोकांक सुद्दां फक्त तांगेलें नांव घेवन भक्त जाल्यार पुष्पम पत्र फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तशी ते जे काही दिल्लें सांशे भक्ताने तागेल भक्ती मान्य करून घेवन जशी गजेंद्राने एक कमळ दिले अशी उडयले अजामेळाने शेवटचे क्षणी आपणाल चल्ल्याल नांव घेवन चल्ल्याल मागशी ताका तो श्रीहरी दिसलो आनी ताणें श्रीहरी म्हाका सोडय ह्या यातनेंतन ह्या जंजाळांतन सोडय म्हळें आनी तांणी ताका मुक्त केलो चक्रपाणी तशी आत्त हें आत्तां जो आसा न्ही ताणें सांगलें विधी कारणे जाहला मच्छ वेगी धरी कूर्म रूपे धरा पृष्ठभागी जना रक्षणा कारणे नीच योनी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमको तसो तो एक मनू रायू आशिल्लो मन्वंतर मस्त जाली मस्त मनू जाले तशें तांतूल एक मनू जेन्ना प्रलय लागीं आयलो त्या वेळार तें मन्वंतर पूर्ण जावन दुसरें मन्वंतर सुरू जावची हें जालें कळ्ळें वेळ आयली त्या वेळार प्रलय जातलो आतां प्रलय जातना पुरे सृश्टी निर्माण करच्याक सृश्टी म्हळ्यार नुस्तें वनस्पती आनी हें न्ही कितली व्हड ग्रंथ उपनिशद हें तांचें रक्षण करचें आशिल्लें मात्र न्ही सृश्टी निर्माण करच्याक विधीक म्हळ्यार ब्रह्मदेवा उपयोग जाय आशी कळ्ळें आसा की स्त्री पुरुश नर मादी हांतूं थंय सृश्टी ताणें निर्माण केली शिवशक्ती विष्णू आनी लक्ष्मी ही ताजी रूप विधी आनी ही सरस्वती तशी तरी ते जे आसा ती ताका तो एक फंता हो तो मनू अर्घ्य दिवचे खातीर एकदम भक्त उदका थंय वचूलेलो सरोवरान समुद्रास थंय तर ताणें अर्घ्याक उदकाक जो ओंजळीन घेवचे भितर एक सान माशली सान येदीची घोमटे कोन्न पावताली ताका इतलें पाप दिसलें इतलें व्हड हांत घाल्ल्यार तिका कोणें व्हड मछली खावन सोडतले न्ही म्हणून ताणें आपणाल कमंडलून उदकांत घालून तिका घार हाडली प्रीती दिसून करूण दिसून ती घार हाडले ते माशलेल रूप कळ्ळें अरे बापरे दिवसेन दिवस ती लिप्स अँड बाउंड्स म्हणटात न्ही तशी ती वाडच्या लागली बापरे एक दिवस कमंडलू भोवन दुसरे दिवस पळयल्यार कमंडलून ती पोवच्या जायना म्हूण काडली इतलो व्हड टब्बान घाली ताजी आनी तितली व्हड जाली हौदान घाली हौदा इतली व्हड जाली म्हणना पड ताका लागीं एक हें आशिल्लें सरोवर आशिल्लें सरोवरान घाली सरोवरान सुद्दां हें जाली त्या माशलेन मनुश्यावारी विचार करून सांगलें उलोवन सांगलें कळ्ळें मागीर तो परमेश्वरालो अवतार आशिल्लो की देवा तूं म्हगेलें रक्षण करतस तेमी ती हांवें तुमगेलें रक्षण करतली त्या माशलेन सांगलें म्हाका समुद्रांत व्हरून सोडी कळ्ळें म्हळ्यार समुद्रूच म्हजे खातीर प्रॉपर आसा आनी आतां मस्त हें जातलें आनी त्या व्हड्ड माशलेच्या नांकार एक शिंग आशिल्लें तें मुद्दाम दिलेलें जशी सुकाणू आनी हें आसता न्ही तशी एक खुंटी आसता तशी ताका बांदूक तर ताणें सांगलें त्या माशलेन ताका सांगलें मनूक की तूं आतां थोडे दिवसांनी व्हड प्रलय जावंचो आसा सगळी पृथ्वी जलमय जातली जाल्यार तूं कल करी त्या वेळार आपण एक बोट दिता तुका व्हडी बोटी दिता आनी ती बोट आसल्यार त्या बोटीन तूं सगळे नमुने स्पेसीज सगळे नमुन्याची वनस्पती मात्र न्ही वेद उपनिषद शास्त्र पुराय
घेवन तूं स्वता तुगेल बायले चेडवां सांगा ती तूं त्या हान तूं चड खंय त्या बोटीन चड आनी जशी उद्दां वाडटली की तशी ती बोट वयर 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 वतली तावळी त्या हाका मेरू पर्वता थंय वचून राबना पडे तूं ते आपण ताजी जी दोरी होड आसतली ती आपणागल आपण ती तारता तर आपण माशली जावन येता मगल एक बाजू मगल्या ताजी एक मगल्या हाका शिंग आसतले म्हाका आनी त्या शिंगाक बांदी आनी त्या पृथ्वीक हाका बांदून दवरी पर्वताक अशें करून तुगेलें रक्षण जातलें आनी मागीर जेन्ना उदकाक सरतलें तोगू 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 वतलें नॉर्मल जातलें त्या वेळार तूं भायर येवन पुन्हा सृश्टी निर्माण करी आनी ह्या सृश्टीचें रक्षण कर देवा आनी आय एम देर हांव तुका मदत करता हाजे खातीर तर ते मत्स्य रूप अवतार तो एक आमकां नेहमी खातीर गोत्तस नेहमीच गोत्तस जाल्यार आनी एक आशिल्ली म्हळ्यार हयग्रीव म्हूण एक राक्षस आशिल्ली खंय ती कथा येता हांतू खंयच्यान तूं भागवतांत आयल्या तावळे जे वेद विधीन जे वेद तयार केले 4 वेद आशिल्ले तर त्या 4 वेदांक सांसान चड वशी आशिल्ली ती खेळता पडटाली तरी त्या हाने हयग्रीवाने तांकां आमिश दाखोवन ते चेडवांक तांणी कोणाय तांकां दृश्टी लागून नये म्हणून तांकां विंगड राबयल्ले जाल्यार ताणें मायेन खंय वचून तांकां हें करून तागल राज्यान तो घेवनच उलो आनी तांकां सांगिल्लें हें क्रॉस करचें ना म्हणून जाल्यार खेळान तूं तांगेल कलकी बॉल की कलकी भायर आयलो आनी ताणें सांगलें यो हांग यो हांव दिता म्हणून अशें करून एकेकल्याक आपोवन ताणें तागल राज्य समुद्रा मुळाक आशिल्लें तेमीच सुद्दां कडे वेदांक सोडोवची कोणें म्हणून विष्णून मत्स्य रूप घेवन तागल राज्यांत वचून कपटाने तागलवारीची कपट करून खटासी खट उद्धटासी उद्धट तशी जावंका लागता समर्थ सांगतात तशी कपट्यासी कपट कोरून ताणें हयग्रीवाला थानू त्या सगळ्या वेदांक सोडून हाडलें तर हो एक मत्स्यावतार अशें 2 मत्स्यावतार भागवतांत आसा ती आनी नंतर हातूंत 3 वर्णन केल्या ती समर्थांनी 3 अवतार एक कल्लें जेन्ना ही सृश्टी समचल कांबळ खातीर ताका कले समुद्र सागरांतून क्षीरसागरांत इतले हातूंत रत्न भरलेली भितर जाल्यार ती काडूं जायना ताणें उपयोगी कसले आशिल्ले तातूंत रत्न म्हळ्यार नुस्तें वज्र ते कलेना नुस्तें नत्थूक घालून मात्र तशी न्हय तर लक्ष्मी आशिल्ली वय पण अश्व आशिल्लो धन्वंतरी आशिल्ले सगळ्यान बेस्ट म्हळ्यार आयुर्वेद जाणटले वैद्य अशें सगळें मस्त कलकल आशिल्लें आनी तें सगळें काडका म्हणून अमृत आशिल्लें मुख्य म्हळ्यार तें सगळें काडच्याक हें केलें समुद्र मंथन केलें आतां हांगा खंयचे राक्षसांक मारचे खातीर तांणी जन्म घेयनी विष्णूने हांगा तांणी कल खातीर घेतलें ओके कशी करचें म्हण तांगेली मिटींग भरली त्या वेळार तांकां आमिश दाखोवन नाल्यार देव आनी राक्षस कायम झगडता पडटाले तर तांणी सांगलें झगडू नाका ती तुमी एक आयल्यार मात्र सगळें हें मेळटलें आनी तुमकां सम वांटून दी वेदम आनी मुख्य म्हळ्यार अमृत मेळटलें आनी अमृत मेळ्ळ्यार तुमी अमर जातलीं म्हूण तांकां आमिश दाखोवन तांकां 2 जाणांकय एकडे हाडयले आतां तें कशी करचें मंथन इतलो व्हड समुद्र महासागर ताचें मंथन करूंक तशीच रवी जाय म्हळ्यार खवल म्हणटात न्ही तशी आनी तसलीच व्हड दोरी जाय तर मेरू पर्वताक खवल केलो आनी ताका वासुकी गेले व्हडलो सर्प तो वासुकी गेले हें वेटोळ घाल न्हू एक बाजू बाल एक बाजू तोंड अशी धोर न्हू तांणी तें एक बाजू राक्षस उबरले एक बाजूक देव उबरले आनी तांणी अशी ताक घाटिल्ले वार तें मंथन करूं सूर केलो मंथन करूं सूर करचे भितर कल जालें पयलीं तो मेरू पर्वत तो गोवच्या लागलो बुडच्या लागलो कळ्ळें मागीर ताका मुळांत बुडाक आदार ना तो बुड्डना पड कल जातलें म्हूण सगळीं जाण भिल्लीं तांणी हें राबयलें आनी कल खातीर राबयलें तर मेरू पर्वत बुडतस म्हूण गोवजी मारली तावळे महाविष्णू धांवन आयले कूर्म अवतार घेवन कच्छप म्हळ्यार कूर्म ह्या कल म्हणटा ती आमी कासवाचे अवतार घेवन
आथांगा मत्स्य म्हळ्यार उदकान मात्र पावतलो. कासव कशें आसता, दोन्ही कडेन ताका म्हळ्यार एम्फिबियन म्हणटात, उदकान तूं आनी जमिनीर दोन्ही कडेन राबूं शकता. असलो अवतार तांणी घेतलो. आनी ताजी मुळांत ते मेरू पर्वता मुळांत वचून आपणाक फाटीर तो मेरू पर्वत दवरच्या सांगलो. आतां तुमी कल्पना करा ती, तुमगेल फाटीर एक कले जड दवरले आनी अशी जो एकमेकांक सगळें दम काडून ते मंथन करता आसती, ता फाटीच कल जल आसतले. जाल्यार ते परमेश्वरान ताजी सुरक्षीती करनी. इत्या म्हळ्यार सृश्टी चलोवच्या सृश्टीची बरें जावंका म्हळ खातीर हें सगळें पृश्ठभागाचेर तांणी आपणाक फाटीर ताजो भार व्हांवलो पृथ्वीचो. तो कूर्म रूप, कुर्मावतार. कड्डेरी राक्षस सतत येता आसता ती, अजुनी आसा ती राक्षसी वृत्ती. कोणे मनुष्य आसता ती, देव आसता ती, सगळ्यांक केन्ना ना केन्नापुणी ही राक्षसी वृत्ती येता आनी त्या वेळार तांकां राक्षस म्हणूंका लागता. तरी तशी एक राक्षस आयली, हिरण्याक्ष. अक्ष म्हळ्यार दोळो. त्या राक्षसागल दोळो फक्त हाजेर हिरण्य. हिरण्य म्हळ्यार पैसो, सोने भांगार, फक्त ताजेर दोळो. त्यांनी ताका दिसलें हे पृथ्वीचेर मस्त धन आसा म्हूण. ताणें तें होर न्हू, सगळे पृथ्वीची होर न्हू, ताणें खंय पाताळान निपोवन दवरली. आनी सांगना तसले वेळार ते भायर काडचे खातीर. आनी तो भयंकर त्रास दितालो लोकांक. म्हळ्यार ताणें इतले त्रास दिलो. आतां हें प्रतिकात्मक म्हणका. बुड्डयली म्हळ्यार लोक म्हणटा ती ताणें पृथ्वी बुड्डयली म्हणून. बुड्डयली म्हळ्यार कहलें आमगेलो जो फायद आसा तो बुडयलो म्हूण जालें. आमगेलें जें बरेंपण आसा त्या राक्षसान बुडयलें. जनांगेल अनहित जावंच्या लागलें. सगळे कडेन राक्षसी वृत्ती अशी हें जाली. तसलो तागल नाश करून त्या पृथ्वीक त्या हांत थावन भायर काडका म्हळ खातीर विष्णून खंयचें रूप घेवंका कुर्मावतारा नंतर. वायल्ड बोर, रानडुक्कर, बुरशेंची रानडुक्कर, इतले व्हड शिंग ताका. आनी ते रानडुक्कर जाले आनी मुसुंडी मारतच म्हळ्यार तो तशीच आशिल्लो. हिरण्याक्ष तशी आशिल्लो. ताल्ल्या लढाई करतना ताणें डुकरा रूप घेतलें. कोणाले देवाल्या लढाई करच्याक ताका दिसल्यार देवकल करूं शकता म्हणून. आपणागल्या शिंगान आपण ताका मारतलो म्हणून. जाल्यार परमेश्वराने त्या वायल्ड बोरागल रूप घेतलें. नीच योनींत आयलो कल खातीर. तर जना रक्षणा कारणे नीच योनी. आनी त्या पृथ्वीक तर वयर काळी कंठी करून. आनी त्या वेळार ताजे सगळे उपयोग करूंक कल्या म्हळ्यार विष्णू रूप हें कल खातीर आसा पालन करचे खातीर. पालन म्हळ्यार अशी न्हय, प्रितीन पालन करचें, जबाबदारीन पालन करचें. खंयची जाय ते जाय जालेले वेळार ताका प्रोवायड करचें. मस्त खंय घाण आसा ते साफ करची. मस्त खंय अगदी हून जाल्या थंय थोडें शांत करचें. आनी हाजे खातीर विष्णूगल मन म्हळ्यार नारद मुनी. खंय तो नारद मुनीगल सहाय घेवन महाविष्णू हें सगळें कार्य करतालो. जाल्यार ताणें केन्नाय आपणा भक्ताक डिच्छ करनी, भक्ताभिमानी. आतां नारद मुनीक सुद्दां एक पंथा गर्व जालो की आपण व्हड भक्त म्हणून. तावळ तांणी सांगलें की अरे भक्ती करतल्यांक कोणेय तारता, जाल्यार जांकां हांव कोण म्हूण गोत ना, आपणाक केन्नाय पळयनी, तूं तरी नित्य म्हाका पळयता आसता, गोमटे रूप पळयता, हांव सगळें करचें बरें बरें पळयता म्हणून तूं हें जाता. जाल्यार एक पंथा ताणें नारदान थंय वचून तावळी देव पुजेक बशील. खंय कोणाल पूज करता म्हळ्यार भक्तागल पूज करता. तर नारदाक दिसलें भक्त म्हळ्यार आपणाचें आसतलें भक्त श्रेश्ठ म्हणून. भितर वचून पळयल्यार कांय ना. एक खंयची एक गरीब मनशाक जाल्यार शेतांत गद्दे कसता आशिल्ले जाल्यार फोटो लायिल्लो आनी तागेले ते पूज करताले मनाने. तर तांणे सांगलें भय हो मगो श्रेश्ठ भक्त म्हणून. अशी कोण भक्ताभिमानी केन्ना जाता. तर तो शेतकरी इतले फंता. तर ताणें सांगलें ह्या शेतकऱ्याक तुका भक्त म्हणून म्हणटा आनी हांव इतलें दिवसभर तुका नांव घेता, तरी हांव इतलें श्रेश्ठ भक्त न्हय, ताचे पेक्षा तो व्हड वें. तरी महाविष्णून सांगलें की पळय एक आपण तुका हें दिता, एक काम दिता.
ते कोर नायल्यार हांव मानता की तूं सगळ्यांत व्हड भक्त म्हणून. आनी एक वाटीन तूं भोर थलाथल भोर तेल घालें आनी ताका दिलें आनी ताका सांगलें हांगथान अशी पृथ्वी प्रदक्षिण कोरून यो. नारदाक हरकत नाशिल्ली पृथ्वी प्रदक्षिण करच्याक, कित्याक थोडें अंतर कितलें वता पळय तितलें थंय पळोवन यो म्हणून, चमकून यो म्हणून. जाल्यार एकच अट आसा की तातूंत एक थेंब जरी तेल तुगेल माथ्यारी किंवा तोग्गू पडलें किंवा ती वाटी पडली तरी तूं परिक्षेन नापास, तूं भक्त न्हय. तर तुका जर खरें मगल भक्त म्हणूनच असल्यार मगल ही आज्ञा पाळी आनी तशी वचून यो म्हूण सांगलें. तर हो कॅरफुली पाप माथ्य थंय हाडलें ना, अशी धरून घेवन अशें धरून घेवन वता एक वाटेन, खंय पडता पळय खंय पडना म्हणून थंयच ध्यान आनी वचून आयलो. हा आपण परिक्षेत पास जाल्लो, आतां आपण श्रेश्ठ भक्त म्हणून. तरी ताणें सांगलें बरोबर आसा, तूं ती ही परीक्षा पास केली जाल्यार म्हाका सांग इतलें वचून येतना मगल उडास कितलें पंत केलें तुवें म्हणून विचारलें. तावळ नारद म्हणून म्हणालो तुगल उगडास कसल्या करता, तूं दिलेलेंच काम हांव करतस न्ही, तर तुगल उगडास कसल्या करचें हांवें. हां तूं तर सांगलें हें तेल पाडोवचें ना, मागीर तुगल उगडास करता पळय सुकी तेल पाडना जावचें पळोवंक म्हणून. कळ्ळें. आतां त्या शेतकाराल थंय वच आनी अशीच वचून विंगड वेशांत वच आनी तो कल्ल करता म्हूण बाजू राबून नुस्तें पळय, दिवसभर थंय राब आनी पळय तो सक्काळीं आयलो आनी पयलीं देवाक नमन केलें, प्रार्थना केली आनी एक मनान नंतर गाद्य कसच्या लागलो. तावळ चिकी सुद्दां ताणें हें करलें, घोमटे करून गाद्य कसलें आनी कड्डेरी दनपारां जेवणा वेळारी सुद्दां परत उडास केलो. देवा तुगल कृपेन म्हाका हें खावचें मेळटस अन्न, आतां हें गाद्य सुद्दां तूंच पिकयतलो अशें सांगून प्रितीन जेवलो, देवाकय अर्पण केलें आनी आपणय निवेद्य म्हणून जेवलो. रात्री तशीच न्हिदतना तशीच परत तागेलो उडास केलो. ताणें म्हळें ताणें 3 फंत उडास केलो पळय जाल्यार तो गाद्य कसतालो. तर तो म्हणालो गाद्य कशें, हांव दिलेलेंच काम तो करतालो, गाद्य कशें काम. आनी ताणें प्रितीन केल्लें म्हळ खातीर तागेल एक बिजांतूं एका बिजा पोटी फळे गोमटी, शतकोटी आपण बीज दिता ताका. एक गवाच्या हातान इतले खंडी भरी गव पिकयता. ते कोण करता ताका गोत आसा, तेमी तो कृतज्ञ आसा, तेमीच तो मगल खरो भक्त म्हण. तर अशी भक्त जाल्यार नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. म्हळ्यार हांगा सांगचे कलेस भक्त कशी जावंका की श्रद्धेन आपणाल काम करतना कितले पण मध्येच वेळ मेळटा, थोडो वेळ मेळटा. ताळे देवा कशेंस तूं, बरोस न्हय म्हूण प्रितीन विचारचें. जेवलवे खाल्वे हें घे, मगल हातूंत थोडें खा, हांव प्रितीन दितस ना म्हूण नाका दिल्लें, आनी तूं खालशें हांव खायच ना म्हूण एक हट करून. देवान खाल्लें म्हणना पडे तातूंत प्रसाद म्हूण तुगेल प्रसाद म्हूण आपण खाता अशें खावचें. असले नमने जी भक्ती आसा न्ही त्या भक्ताक देव अभिमानी आसता. नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी आमगेले दासबोदाल्या वळया. दासबोदाची म्हाका गंमत दिसता कल्या म्हळ्यार ह्या हातूंत तरी सतत श्रोता आनी वक्ता हांगेल वादच आसा. श्रोता वक्ता आनी हो वाद आत्तांच मात्र न्ही, हो वाद जन्मेजया काळची ताजी पयली धून चालू आसा. ईश्वर पार्वती गेल सुद्दां अशी वाद जाताले. गंमत दिसता खंयचे हातात गुरुगीतेच्यान एक श्लोक आसा, ब्रह्मानंदम परमसुखदम. हें कोणा सांगल्या तर ईश्वरान पार्वतीक सांगल्या. पार्वती विचारता की गुरुंगल म्हाका महत्व सांग म्हूण. तांगेल उतरेक विंगड आसतालें. आमचेसल्यांक गेल्यार आज कलियुगा बामण बायलांक गेल्यार आज खंय वचां, चायनीज जेवच्या वचां की खंयचे सिनेमा वचां की हें करया की तें करया की टीव्हीचेर खंयचे प्रोग्राम, हे संवाद आसता. ना जाल्यार म्हणटार जायना पण तरी उलोवच्या विशयच आसना ते. म्हळ्यार हागेल विंगड विशय तागेल विंगड विशय, थंय तशी न्ही. ते इतलो संवाद घोमटो करून करता ती. तिने एक पण जाल्यार रामतत्व म्हळ्यार कसलें म्हाका सांग. आतां तांगेल सुद्दां हें आसतालें श्रोता आनी वक्ता. ती पार्वती जाताली श्रोता आनी ईश्वर जातालो वक्ता. तर तिने नमनमने क्वेश्चन्स विचारचे, अशी शंक काडचे. पयलीं सांगल्या कशी शंक काडलेली म्हणून.
की मागीर हें फट्टी जाल्यार दिसता कल्याक आनी दिसता जाल्यार ही फट्टी कशें म्हणचें खरें दिसता न्हय सगळें आमकां फील जाता न्ही मागीर ताका फट्टी कशें म्हणचें म्हणून आनी जें दिसनाची तें आसा म्हूण लेखची कशी विश्वास दवरचो असलो म्हणे प्रश्न तशीच तिने विचारलें तुमी सांगता ती राम सगळ्यांनी सांगल्या शास्त्रांत बरयल्या की राम तत्व हें अगदी महान सगळ्यांत व्हड तत्व म्हणून सांगल्या जाल्यार हे देवाधिदेवा म्हाका सांग की तरी मात तशें जाल्यार रामान जर अवतार घेतलो सीत गायब जाली म्हणून कळस काण रडलो तो राम मागीर कल्ल म्हूण समजचें आनी ह्या रामाक सेवेक कितली जाण लागता ती ते सोदूक सीतेक सोदूक ताका कळनाशिल्लें सीत खंय आसा म्हणून तर हें सगळें कशें जाता म्हणून त्या रामागल तांणी त्या संवादांतून तांणी भोव गोमटे करून सांगल्या पार्वतीन विचारलें देवा हांव तुका कल्या विचारता की गौप्यम यद अत्यंतम अनन्यवाच्यम वदंती भक्तेषु महानुभावाः थोडोड्ड लोक भक्तांक भक्तांत थोडोड्ड महानुभाव आसती ते म्हणटा ती की हें अति गौप्य असं अगदी सिक्रेट असं रामागलें अनन्य वाच्यम कोणाकय सांगूय अशी ना जाल्यार देवा हांव तुगेल प्रिय बायल न्हय तदपि अहो अहम तव देव भक्ता प्रियोसी मे त्वं वद यत्तु पृष्ठम म्हाका सांग न्ही कशी म्हूण म्हाका कळ्ळें हें तागेल भक्ती करका तागेल भक्तीन तुजी भक्ती प्रसिद्धा भवमोक्षणाय न अन्यत् तत साधनम अस्ति किंचित तें परब्रह्म जाणले शिवाय आमकां केन्नाय मोक्ष मेळना ताजे खातीर भक्ती करका ती भक्ती करका अगदी म्हळ्यार अत्यंत भक्ती येवंका जाल्यार कसले संशय आसूं न्हय न्हय मनांत तूं तेमी पार्वती कल म्हणटा तथापि हृत संशय बंधनम मे विभेतुम अर्हसी अमलोक्तिभिः त्वं म्हळ्यार कले अमलोक्ती म्हळ्यार अमल अशी तुगेल उक्ती तांत खंय मळ ना आनी तुवें सनातन तो परमेश्वरूय सनातनाची तेमी ते हांव तुका विचारचें धैर्य करता तथापि हृत संशय बंधनम मे आनी तावळी ती म्हणटा की यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीता कृते अनेन कृतपरेण सीत ना जाले म्हणून रडलो जानाति नैवम यदि केन सेव्य समोहि सर्वैरपि जीव जाते सगळे जीव जातांनी ताका सेव करका हें करका तावळी ते सोदून काडूक इतले लोक ताका लागले तो जर स्वताची देव असो ताका कल्ल्या इतली गरज आशिल्ली ताका कळनाशिल्लें सीतेक कोण व्हेल्ल्या खंय व्हेल्ल्या म्हणून कल्या तो रडलो मागीर अशी जर संशय मगल मनांत आयल्यार मगली अमलोक्ती अमल भक्ती कशी बसची त्या श्रीरामाचेरी नाजाल्यार म्हाका मुक्ती कशी मेळटली तेमी हे देवा म्हळ्यार पार्वती रिप्रेझेंट्स ऑल ऑफ अस फर्स्ट ऑफ ऑल ती ह्या राम हृदयांतू ती सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता आमच्यासल्यांक श्रोत्यांक आमगे मनान ज्यो शंक येता ती त्यो तावळी ती सीते करून तो महादेव सांगून घेता तेणें हनुमंता सांगिल्ली वरी तर तो म्हण ती सीत सांगता रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम तें दिसना खंय जाल्यार परम ब्रह्म असतें सच्चिदानंदम अद्वयम तांतूं द्वैत ना तो कशें स राम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनम आत्मानम स्वप्रकाशम अकल्मशम आनी ती तावळती सांगता हांव सीता म्हूण तुमी म्हणटा ती सीत म्हळ्यार खरें थंड शांत हांव मगल मूल प्रकृती कशी शांत आस जाल्यार मनार घेतल्यार हांव सगळें करूं शकता माम विद्धी मूल प्रकृती हें ही कोणा सांगतस हनुमंताक सांगतस कोणी माया म्हळ्यार सीता तागेल आवसुशी असती तरी तो अशी हें करून घेवन बसला रामा मुखारी म्हाका तूं कोण म्हूण म्हाका कळका म्हूण तावळ राम तिका सांगता सीतेक तुमची सांग गो आपण कोण म्हणून तर माम विद्धी मूल प्रकृतीम सर्गस्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधी मात्रेण सृजामी इदम अतंद्रिता म्हळ्यार हांवें न्हिदलेली नाशिल्ली जाल्यार तागेल रामागेल सन्निधी मात्र आयली आनी म्हाका ही सृजन करची शक्ती ताल्ल्या थान मेळ्ळी
आणि तेमी ती हांवें तत् सान्निध्यात मया सृष्टम तस्मिन् न आरोप्यती अबुधई. हां, तावळ हांव कसकसलें केल्लें पुराय रामायण ती नोट करता. आतां तें सगळें सांगता म्हणना अयोध्या नगरान जन्म जालो, रघुवंशांत अति निर्मले, विश्वामित्र सहायत्व, मख संरक्षणम, यज्ञात संरक्षण करूक, अहल्या शापशमनम, चापभंगो महेशितू, महेशागले हे चापभंग केलो. हां, नंतर ताणें म्हळ्यार लग्न करून घेतलें. मत पाणी ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षय, भार्गव थंय आयलो म्हळ्यार कोणू आमगेलो भार्गव राम तो आयलो. कडे परशुराम. अयोध्या नगरे वासो मया 12 वर्षिका. ती सीत फक्त 12 वर्साची आशिल्ली खंय. तीक घेवन तो दंडकारण्यांत वचूलो, विराधागल वध केलो, माया मारीच्या मारले, सीतेक माया सीता त्या माया रूप सीतेक हरण केलें. मूळ सीतेक ताणें रावण हरण करूं शकना. कळ्ळें म्हळ्यार ती माय आसा, केन्ना हातांत निश्टून वता कोणाकय कळना. जटायुषो मोक्षलाभ कबंधस्य तथैवच. हें पुराय कोणें केल्लें आनी सगळ्यांक मारून रावण्यस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह. तरी ती सांगता की अयोध्यागमनं पश्चात राज्ये रामाभिषेचनम, राम राज्य जाल्लें. एवं आदीनी कर्माणी, ही सगळी कर्म अथदोन इतिथाई मयी एव आचरितान्यपि, हांवें केल्लीं जाल्यार आरोपयंती रामे अस्मिन् न विकारे अखिलात्मनि. हें अखिल असं अखंड असं रामतत्व तांतू केन्नाय विकार येना. रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति आकांक्षते त्यजति नो. तो कोणाल त्याग करना, न करोति किंचित, कसले करना. तो कश्यस आनंदमूर्ती अचलः परिणामहीनो माया गुणान अनुगतो हि तथा विभाती. ततो राम स्वयं प्राह. त्या वेळार राम खुशी जाली रामाक. तो म्हणाला मुखावेल हांव सांगता मगलें. आणि ताणें फक्त 3 हातू सांगलें. राम तत्व म्हळ्यार कल्लें. आकाशाचें उदाहरण घेवन सांगलें. तुमकां आपणाक तत्व निर्गुण असं म्हणून कळना न्हय, तर आकाश तुमकां दिसता न्हय, आकाश पळयात कशें आसता. आकाश सगळे कड भरल्या. आकाश म्हळ्यार एटमॉस्फियर सगळे कड भरल्या तें आकाश पोकळी असं. आणि एक सरोवरांतू सुद्दां जलाशयांतू सुद्दां तें आकाश तत्व जशीच तशें आसा. तांतू सुद्दां आसा चरांत आसा, अचरांत आसा, लिक्विडांत आसा, घनांत आसा, सगळ्यांत आसा. तशें त्या जलाशयांत सुद्दां आपणागल तत्व आसा. शिवाय त्या उद्दाक आशिल्ली ती, ते उद्दा हालता न्ही तांतू आकाशाचें प्रतिबिंब पडटा. तें जें थर्ड दिसता तें त्रिविधम नभः म्हळ्यार 3 तांतून जें तिसरें दिसता न्ही तें आपणागले आभास असतो. बिंबभूतम एव त्रिधा चिती. बिंब म्हळ्यार ही माया आपणागली. कळ्ळें. तर कोणाक हें कळता की तांकां तत्वम अस्यादि वाक्यैच म्हळ्यार कोण गुरूंचेर पूर्ण विश्वास दवरन गुरू जेन्ना सांगता तत्वम असी आदि वाक्य म्हळ्यार सगळे कडेन एकच तत्व भरल्यान दुसरें कल्लें ना. हाजेर जर विश्वास तुमी दवरलो तरी राम स्वता सांगता ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम. हें आयकून जें ऐक्य एकच असं हाजे जे खरोखर ज्ञान उपयोग जाता, उद्भव जाता, महावाक्येन च आत्मनः आपणा स्वता गेल्या हाजो महावाक्यन आत्म्या गेल्या हातून प्रकाश पडटा मात्यांतू की एकच असं दुसरें कल्लें ना. देर इज नो द्वैत ना. तदा अविद्या स्वकार्यैः च नश्यति एव न संशयः. ही अविद्या जी मनुष्यागेलें आसा, अज्ञान जें आसा ताका प्रत्यक्ष जाता की हें एकच आसा. तावळी हें तागेलो जो भ्रम आसा तो नश्यति एव न संशय, हातूंत संशय ना. आनी हें कोण की गुरुल्या बैसून शक्य करून घेता, हाजो अनुभव घेता. एतद विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावाय उपपद्यते. मगल भावांत येवन तो एक जाता, मगल राम तत्वान तो एक जाता. कळ्ळें. इतलें सांगलें तांणी. तरी इदम रहस्यम हृदय मम आत्मनः
मम आत्मनः मयि एव साक्षात कथितं तवा नग. अशी कितले पापी लोक कडे ईश्वर सांगता, यह अतिभ्रष्टो अतिपापी परधन परदारेषु नित्य उद्यतो वा नाना नमण्याचे उद्योग करतलो, परधन परदारेषुचे लुब्ध झालेलो, अतिभ्रष्ट अतिपापी स्तेयी म्हळ्यार चोरू, ब्रह्मग्न म्हळ्यार ब्रह्माल्या कृतज्ञ झालेलो, ब्राह्मणांक त्रास दितलो, माता पितृवध निरतो. पाप खंच खंच तागल मात्यार असती की माता पित्यांक सुद्धा वाटेल तशी वागयतलो, वेळेक ताणें वध सुद्धा केला, इतले पाप असती. योगी वृंदापकारी जाल्यार तो यह संपूज्य अभिरामम पठते च हृदयम, हें जे हृदय आत्मसात करत की नित्य वाचून रामचंद्रस्य हृदयम भक्त्या योगींद्रैः अपि अलभ्यम पदमिह लभते सर्वदेवैः सपूज्यम. इतले पापी आशिल सुद्धा ही रामतत्वांत येवन मेळता. कल्या म्हळ्यार हें कोणे सांगल्या, साक्षात रामेण कथितम सर्व वेदांत संग्रहम य पठे सततम भक्त्या स मुक्तो न अत्र संशयः. आणि तू संशयाची नाम कळवे. तरी अशी हे जे असं रामतत्व किंवा सृष्टी तत्व, तरी हातून एक गमत म्हण केन्नाय हें पळयलें, ईश्वर पार्वती गेलोच केन्नाय संवाद जाता, अशें कल्याक जाता बा म्हण दिसलें म्हाका कळ्ळें. तरी आतां तांणी सृष्टी कथन हो आमगेलो समाज चालू आशिल्लो, तातूंत माया आनी ब्रह्म आसा, आनी श्रोत्या वक्त्यांगल एज युजल संवाद आसा. तशी हिन्ने नित्य नवीन नवीन प्रश्न विचारता ती, नवीन नवीन. तरी एक म्हणटा, एक गमत म्हणून एक जोक सो सांगता की पाप पार्वती आणि ईश्वरू संवाद करता, भवानी शंकरू आणि आमगेली दुर्गा परमेश्वरी तांगेल संवाद चल्लेलो कळ्ळें. तावळी अचानक ईश्वर ध्यानस्थ जाल खंय, देवा हांव तुल्या उलयताच असो, मस्त पण तशें जाता बामण बायल उलयता आसता ती, तातूंत कोणें पूण एकली पयली ध्यानस्थ जाता, दुसरी जाता तुका लक्ष खंय आसा, हांव इतलें सांगता आसता कसलें तरी रियलायज जाता की ना, रजिस्टर जाता की ना माथ्यांतून. तशी तिन ताका विचारलें, हे ईश्वरा तूं कल्ल्याच इतले विचार करतास ध्यानस्थ जावन, हांव तुल्या उलयतास, मगल कलकल हें आसत प्रश्न आसत म्हण विचारतास, तावळ कल्ल इतले विचार करता, कल्ल म्हजे पेक्षा बरें कल्ल आसा. तावळ तो म्हणटा, हांव गीतेच विचार करतास म्हण. जाल्लें बायल मनुश्य न्हय ती दुर्गा परमेश्वरी, तिका भयंकर कोप आयलो. ती म्हणाली, हांव इतलें तुगेल मुखार बसलें तुगेल बायल आनी म्हाका सोड म्हणल्यार दुर्लक्ष कर न्हू, तूं गीतेगेल विचार करता म्हण. तावळ तान उत्तर कल दिवंका, तान भवानी शंकरूय थंय आसा, दुर्गा परमेश्वरूय थंय आसा, खंय आसा, भक्ती रसाचा ऐकू येतो सततची येथे सूर नगर हे सुंदर कार्लापूर नगर हे सुंदर कार्लापूर. भवानी शंकर सांगता, एक विरेच्या पायी इथे हो दुर्गा परमेश्वरी तू सजली, नितनूतन लावण्य तुझे गे मन करी भाव विभोर नगर हे सुंदर कार्लापूर. अशी ईश्वर पार्वतीगल संवाद. तशी तो म्हणटा, हें जशी नितन उतन लावण्य, तशी भगवत गीतेचें नितन नूतन लावण्य आसा, ताचो हांव विचार करता असो. गीत म्हळ्यार कोणें तुगल सवत न्हय, अशें करून तिगल समाधान तो ईश्वर करता. म्हळ्यार हें एक गमत म्हूण सांगलें. तशी जाता म्हळ्यार हे स्त्री सुलभ भावना अशी. तर ही मायेन थावन आयिल्ली भावना. आतां आमी सृश्टी कथनाचे आमगेले 50 हे ओवे जाल्लेल्यो, तातूंत तांणी गुरुगीतेन तूं गुरुंगले कसलें हें तें सांगलें. गुरुगीता हें चंद्रचूडानेच सांगल्या. सद्गुरूचे उपासन चंद्रचूडाचे वचन, गुरुगीता निरूपण बोलिले हरे. गुरुसी कैसे भजावे आधी तयासी ओळखावे, त्याचे समाधान घ्यावे विवेके स्वये. हा सृष्टी कथन समास 6वा दशक 6वा. ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि.
जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा हे जो श्लोक सांगला, हे सगळी विशेषण असं ती परब्रह्माची, म्हळ्यार त्या तत्वाची, गुरुतत्व, गुरुतत्वाची. त्यांनी पहिले सांगले ईश्वराने की कोणागलय देह केन्नाय गुरु असं ना. हें कल्लें आसा भावातीतम त्रिगुणरहितम. हें कल्लें आसा तत्वम, तत्वम असी आदि लक्षम. हें गगन सदृश हें सगळें तत्व असं, ती एक शक्ती असं. आणि त्या शक्तीचे आमी नमन करता आणि करया, आणि आपणय ताजेंच करता असं. हें ईश्वराने पार्वतीक सांगलें. ते कशी ध्यान करता म्हूण तें सांगलें. तावळी हांगा गुरुगीतेचें वचन आयकन पडकल जालें. ऐसे सद्गुरूचे ध्यान तेथे सृष्टी मिथ्या भान उरेल कैसे. हें गुरुगीतेचें वचन असं. तांतू असले प्रकारचे सद्गुरू स्वरूप वर्णन केलेलं असं की त्या स्वरूपाचे ध्यान लागल्यार सगळे दृश्य आपोआपय ना जाता. मागीर हें विश्व, हें मिथ्य असं अशी जाणीव बिणीव हें क्वेश्चन वरना ती म्हण. अशी कोण सांगता? ज्ञानी सांगता. ऐसा सज्ञान बोलिला, सद्गुरू तो ओळखिला, सृष्टी मिथ्या ऐसा केला निश्चितार्थ श्रीराम. जाल्यार श्रोत्याक तें मना येना. श्रोता ऐसे न मनी कदा, अधिक उठला वेवादा, म्हणे कैसा रे गोविंद अज्ञान म्हणतोसी. तावळ तांणी नमनमुन्याचें गेलपण सांगल्या. आतां परत सांगना थोडक्यान तू. जीवभूत सनातना, म्हळ्यार जीव असं तो सनातन असं, आणि तें मगल रूप असं, अशी गीतेंत वचन असं, वय की न्ही. तरी मागीर कल म्हणलेचें जीव हो जो असं तयासी तू अज्ञान म्हणितोसी कसा. ऐसा श्रोता आक्षेप करी. तावळ तांणी सांगलें अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम. हेवें देवानेच सांगलें न्हय, जीवूत कले जाई. मुखाल वाचकी. माझी विभूती पिंपळ, पिंपळा झाड ही मगल विभूती म्हणून सांगल्या 10व्या अध्यायांतून. सगळे विभूती अध्याय असं. तरी म्हणून बोलिला गोपाळ, जाल्यार वृक्ष तोडिता तत्काळ तुटत आहे. जाल्यार त्याच गीतेन तू परत हरी सांगता ती नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयती मारुतः. हे शस्त्राचेनी तुटेना, अग्नीचेनी जळेना, उदकामध्ये कालवेना, स्वरूप माझे श्रीराम. पिंपळ तुटे शस्त्राने, पिंपळ जळे पावकाने, पिंपळ कालवे उदकाने नाशिवंत. तुटे जळे बुडे बुडे, आता ऐक्य कैसे घडे. म्हणून हे उजेडे सद्गुरू मुखे. फालफाल जाता सद्गुरू मुखांतान कळलं की उजवाड जलवार जाता आणि समज दिसच्या लागता. काळकांत कळना न्ही कल म्हणून. आता कृष्ण म्हणटा इंद्रियाणा मनश्चास्मी. हे कल खातीर दिल्या तर तो ओनामा, खडे मांडून शिकविला ओनामा जैसे. धूळ पाटी म्हणून असताली तुकारामाल काळांत, त्याला पाटी आणि चॉक बी कसं नाशिल्लो. सगळे हें माती म्हणा की हें भूस असो घालताली एक हाजेरी, पेपराचेरी किंवा कसले तरी एक पाटीशी आसता ताजेरी, आणि तांतू बोट्टाने श्री गणेशाय नमः अशें करून बोट्टान हें करून शिकयताली. कडे खडे मांडून शिकविला. मगल चेडवांक हांव मॅथ्स शिकोवच्या बसतालें न्ही, तावळ मिरयाकण घेवन बसताली. मिरयाकणा दाणे एक लायनीन इतले 4 अशी 3 लायन केल्यो कितले जाले. मल्टिप्लिकेशन ॲड करूनय तितलेंच येता, मल्टिप्लाय करूनय तितलेंच येता, वय की न्ही. तिनी 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 अशी सगळं करता बसपेक्षा 6 पंता. 5 3 18, 18, 3 6 18 अशें करूं जाता. हें कल्लें खड मांडून ओनामा शिकोवचें जाल्यार मॅथ्स तितलें आसलें. ताजे मुखार कितलें की आसा मॅथ्स. सबंद सृश्टी व्यापून आसा मॅथमॅटिक्स, वय की न्ही. त्या सान्न चेरडा कळटवे कळना. म्हळ खातीर पहिले खड मांडून ओनामा शिकयलो. कड्डेर ऐसा आहे वाक्यभेद, सर्व जाणे तो गोविंद. त्यामी ती देहबुद्धीचा विवाद कामा नये. देहबुद्धीचा विवाद करच्या ना. आमकां कळका म्हट खातीर सांगेल असं. वेद शास्त्र श्रुती स्मृती तेथे वाक्यभेद पडती, ते सर्वही निवडिती सद्गुरूचे निवचने. म्हळ्यार कळ्ळें, सद्गुरू गेले फायनल मत. तो रेफ्री, जशी रेफ्री आसता न्ही हातूं क्रिकेटांतू हातूं, कोण आवट जाल्लो की ना ताणें अशी केलें की कळटा
वय किंवा ना, अँड एव्हरीबडी हॅज टू ॲग्री विथ दॅट. तशी तरी तांचा वेदशास्त्रांचे भांडण शस्त्रे तोडी ऐसा कोण. हां, वेदशास्त्रांत केन्नाय झगडेच झगडे चलता. ती वादच वाद, विवाद वादविवाद संवाद केन्नाय चलना. पूर्व पक्ष कोणे शंक काडचो, दुसऱ्यान ते सिद्धांत मांडचो, हें कशी चूक म्हणून सांगचें, अशें करून वाद करचे. शास्त्री बोलिला संकेत याचा होय निश्चितार्थ साधू मुखे. रेफरी कोण? साधू. साधू म्हळ्यार कोण? सद्गुरू. कल्ल्याक तरी तो ओवरऑल ही इज द एक्सपर्ट. ताणें प्रत्यक्ष कितले वर्स तांणी साधन कोर न्हू, ताका सगळें ताणें मेळयल्या आनी डेली तागेल परमात्म्याल्या मुलाखतच आसता. तेमी ती हांणी सांगिल्लें की स्वामी विवेकानंदान एक उदाहरण दिल्लें की कागदाच पेपर्स सगळे आमगेले करन्सी म्हळ्यार पेपर्स आसतात की न्ही, नॉट. सगळे वेळार कॉयन्स आसनाशिल्ले, पेपर्स. तर पेपराची किंमत ती कितली? सगळे पेपराची किंमत एकच, बरोबर. जाल्यार ताजी वॅल्यू कशी जाता? ताजेर मारलेले शिक्क्या वेल्यान जाता. तशी सगळी मनुश्य एकल्याक जाल्यार कोण बद्ध, कोण मुमुक्षू, कोण साधक, कोण सिद्ध, हे कल्ल्या वेळान तांगे स्टेजीस ठरता ती. तर तांगेल अनुभवाचे जे बोल असतात, अनुभवात शिक्को जो असता, जो भक्ती मार्गात शिक्को, सर्वांत श्रेष्ठ शिक्को म्हळ्यार आत्मज्ञान जालेलो, ताका सगळ्यांत जास्ती वॅल्यू. तर ताका तुमी मानना ती कला म्हळ्यार तागेलो फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आसा. तो सगळे कडेन, तो तुमकांय पळयता, तो परमात्म्याकय पळयता, ताका साक्षात अनुभव आसा. आनी ताणें साधन करून तुमगेले सगळे डिफिकल्टीज तो ग्रास्प करूं शकता, तो उत्तर दिवच्या शकता, वय की न्ही. तेमी ती वाद विवाद सांडून कीजे संवाद, तेणे होय ब्रह्मानंद स्वानुभवे. श्रीराम अनुभव घेया ती, ब्रह्मानंद घेया ती. नुसतें ईश्वरान सांगलें म्हणून ध्यान केलें म्हणून दोळ धांपून बसलें आनी ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्ती आपोआप ब्रह्मानंद जायना. साधूने संतांनी सांगिल प्रमाण आमी वागता तावळे ब्रह्मानंद जाता. तशी एक एक कल्पनेचे पोटी होती जाती अनंत सृष्टी. तया सृष्टीची गोष्टी साच केवी कल्पना, होय की न्ही. परमात्म्याक सुद्दां एक कल्पना येईल खंय, एकच एकोहम बहुश्याम म्हणून तो अनेक जालो. ही कल्पना, कल्पनेन थावन माय ताणें निर्माण केली. तर ती माय सत्य कशी आसतली? आनी मायेन सृष्टी निर्माण केली, तर सृष्टी कशी सत्य आसतली, वय की न्ही. तरी कल्पनेचा केला देव, तेथे झाला दृढ भाव. देवा लागी येता खेव, भक्त दुःखे दुखवला. देवाक जर हें जाल्यार ताणें खंयच तो देव केलो पळय, ताका तो अत्यंत प्रितीन पुजता. तावळे ताका कले जर जाल्ले तर ताका आमी प्रोटेक्ट करची ना. हांवें कोरका बा, कोरका इत्याक कोरका. तरी जो पाशाणास देव केल्लो तो एक दीस भंगून वता. भक्त दुखावला रडे पडे आक्रंदे श्रीराम. देव हारपला घरी, एक देव नेला चोरी, एक देव दुराचारी फोडिला बळे. एक देव उदकी टाकिला, एक देव नेऊनी घातला पायातळी. अशी नमनमण्याचें करून ते देव नाशी केले म्हणून हो रडता. तर रडचे सारकेंच रे. तर ताका विरोध करका. तुका जर तातूंत देवत्व मेळ्ळें न्ही, तरी तूं ताजें जशी हो आशिल्लो भानुदास, संत भानुदास, अगदी आषाढ एकादशी येवन आयिल्ली, तावळे विजयनगर देवरायाने आमगेली पंढरपूरची मूर्ती व्हरून तागेल थंय घेवन वचून विजयनगर. सगळे लोक अगदी हताश जावन बसले. तावळे तो म्हणाल अशी कशी, आमकां कले हें हात पांय नात वे, आमकां मात्ती दिनी वे देवान. तो घोडो घेवन वचून आपण हाड दिता म्हणून. आनी तान्नें पळयल्यार त्या देवाक बंदिवासान दवरलेलो, भांगराचें ताका घर हें तें अशी. हांग कशी कोणेय येवन ताका पांय पडटा ती, तशी आशिल्ली न्ही पंढरपूर. थंय तशें न्ही, ताका कैदेन तूं. तावळे देव म्हणटा हांवें तूं तरी येतलो म्हाका आपोवच्याक, कितलो खुशी जाल रे म्हाका. तर तरी वचावे म्हूण म्हणटा. वचावे म्हणना पडे हो जायदा म्हूण म्हणटा. जायदा म्हूण म्हणटा तर आतां रात्री नाका, दिवसाकच वचा म्हूण. आनी ताणें कल केलें, एक कड राबलो आनी सकाळीं आमी वचा म्हूण.
तर तान्ने घेतलं ताका आनी हांतू घालो खंय हय सकाळी सकाळी फालफाल जातना लोक पुजेक आयल्यार पुजाऱ्याक लक्षांत येता की तागेलो रत्नांचो हार ताका घालेलो तो ना चोरी जाला ताळ कोण येवन पावलें म्हूण सोदून काडल्यार भानुदास थंय बाजूच्या गार्डनान न्हिदलेलो झाडां मुळाक फालफाल्यार वचचें ना हेची आराम करया म्हूण थकलेलो घोड थंय बांदिल्लो आशिल्लो ताका पकडलें तागेल्या गळ्यान तो हार तर तुवें हें केलो म्हूण ताका सुळी दिवचें म्हूण व्हेलें त्या सुळीच उद्दाक जालें खंय एकूण तो राय ताका शरण आयलो हां तरी कल्ले जाय तुका पयस जायले हें जायलें कल्ले जाय म्हणून तर ताणें सांगलें म्हाका कल्ले नाका मगल देव म्हाका जाय मगल आवस म्हाका जाय तूं ताका कैदेन घालून दवरला आमी घेवन वता ती दिलो म्हणाल जाल्यार तूं कशी व्हरतलो इतले व्हड मुर्ती ताणें कल केलें भितर वचुलो आनी चल देवा हां विठोबा चल वच्चा नवें म्हूण अशें उबारून भितर तो सांज जालो ताणें ताका झोळयेन घालो आनी घोड्यार बैसून आयलो आयल्यार हांगा नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग श्रोता आणि वक्ता स्वये झाला श्रीरंग नित्य नवा कीर्तनी कैसा ओढवला रंग आषाढ एकादशी दिवस तो येवन पावलो आनी गौजी कसली बापरे कितले गोमटे हें करून म्हळ्यार तशी आमगेल देवाक जर कोणें भ्रश्ट करता म्हळ्यार आमगेल हात कले हें बांदून घालता कोणें आमी ताजें रक्षण जरूर करता जाल्यार तोच खरो देव न्ही तातूंत देवत्व जें आसा तें टिकोवच्याक आमी तागेलें रक्षण करता देवत्वाचें रक्षण करता कोणें बाईंत पाव घाल म्हूण कोणें क्रिश्चन जायना ती कोणें अल्ला म्हणलें म्हूण तें मुस्लीम जायना ती हां लक्षांत दवरका हें लक्षांत दवरका देव सगळें एक आसा आनी देवत्व तें कल्लें ब्रह्मतत्व तें एक आसा तें हांवें प्रितीने पूज करून त्या देवाक हें केलेलें तो भाव निर्माण केला ताजें रक्षण मगल प्राण गेले तरी हरकत ना ताजें रक्षण हांव करता काय सांगो तीर्थ महिमा मोडून गेला दुरात्मा थोर सत्व होते ते मा काय झाले कळेना देव घडला सोनारी देव वोतिला वोतारी एक देव पडिला पाथरी पाषाणाचा अशी सगळें कितकी देव आसता ती ताजी कल करचें हां म्हणून तावळी तो हो कल सांगता वक्ता म्हळ्यार खलें सद्गुरू सांगता की आमचा देव बहु सत्य आम्हा आकांती पावत म्हळ्यार आमकां कश्टा वेळार तोच पावता जाल्यार तुमगेले कश्ट म्हळ्यार खंयचे तेंच तुमगेलें चुकता तुमी देवत्व निर्माण करता ती आनी मागतात कल्लें ही माय आसा तर तांणी एक लक्षांत दवरता ह्या मायेचो उपयोग करूनच आमकां पूर्णत्वा पावता जाल्यार मायेल्या वचून की आमी मागतात कल्लें हां मायेक शरण वचूनच आमकां सगळें मेळचें ह्या देवाल पूज करूनच आमकां सगळें मेळटस पण मार्ग दोन जातात एक श्रेयस आनी एक प्रेयस हां आवस सुसरे ही देवी म्हळ्यार आमगेले माय म्हळ्यार आमगेले आवस आसा ती पयले पळया ही खेळता आसत नवें म्हणून सांगून प्रलोभन दिता नाना नमुन्याचे पयस मेळशी करता किर्ती मेळशी करता प्रतिश्ठ मेळटा आनी कसलें बरें प्रमोशन मेळटा व्हड घर मेळटा प्रॉपर्टी मेळटा सगळें मेळना पळय हो तांतूर रमलो तिवे वाट पळयत आसता जर एखाद भक्तान सांगलें ना म्हाका हें कल्लें नाका म्हाका आई जाय म्हाका तूं जाय आनी म्हाका मुखार व्हर मगल पप्पा गेले हांव म्हाका एक जावचें सर म्हाका त्या परब्रह्मांत एक जावचें सण तूं तांथान आयल्या म्हाका पक्के गोतस तेमी हांव तुका शरण आयल्या म्हाका थंय व्हरून पावय मगल हांवसू प्लीज कृप करी म्हणून हांव तुका शरण आयल्या श्रेयस प्रेयस आनी श्रेयस तरी हें तांणी कल सांगल्या धातू पाषाण मृत्तिका चित्रलेप काष्ठ देखा तेथे देव कैचा मूर्खा भ्रांती पडली हो नुसते पाषाणा देव म्हळ्यार देव न्ही तर तांतूल ही माया जाल्यार त्या मायेन तुजें देवत्व ताल्ल्याक आमी मागतात कल्लें हां आम्हा आकांती पावत पूर्ण करी मनोरथ सर्व काळ श्रीराम म्हणूची आता याचे सत्व गेले तो देव कोण की चोरून व्हेलो जाले हो रडता बसला कल्ल्याक तर प्राप्त होते ते झाले प्राप्त न वचे पालटिले ईश्वराचे तुका हें मनांत येना की देवाल्या कल्ल म्हाका हें पयलीं कळका
ना जाल्यार तो मगल कश्टान पावता, मगल सगळे मनोरथ पूर्ण करता, आनी तो देव ना जाल्यार तो देवा मूर्ती कोणे चोरलेली तरी मगल खंयचे मनोरथ पूर्ण जायना ती म्हाका कश्टान कोण पावतले अशी दिसूं नये. त्या वेळार त्या देवाक भितरी तुम्ही घेवंका, हृदयांत घेवंका. हां, आता याचे सत्व गेले अशी जाऊ नये, प्राप्त होते ते झाले. जे मगल प्रारब्ध आशिल्लें तशी जाल्लें, आनी म्हाका जें मेळचें आस तें ईश्वरानसून चुकोवचें जायना, म्हाका मेळटलेंच तशी. तर तांणी सांगल्या धातू पाषाण मृत्तिका भ्रम कोण घेऊ नका. धातू पाषाण मृत्तिका चित्रलेप काष्ट देखा, तेथे देव कैचा मूर्खा भ्रांती पडली. श्रीराम, हे आपुली कल्पना प्राप्ता ऐसी फळे जाणा. आम्ही कल मागलने तीच फळ मेळटा ती, परी त्या देवाची या खुणा वेगळ्याची. म्हणून हे माया भ्रमणे सृष्टी मिथ्या कोटी गुणे. सृष्टी ही मिथ्यस, पण तिगल उपयोग कोर नूच आमकां परमार्थ करका. हां, बद्ध आशिल्लो सिद्ध जाता एक 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 एक. आतां आमकां दिसता की अब दिल्ली बहुत दूर है म्हणून, जाल्यार दिल्ली एक्सप्रेस हायवेन जर वचून कोणें कार घेवन मध्य मस्त गांव लागता ती, थोड वेळ तुम्ही राबा ती कल्ले खातीर विश्रांती घेवच्या. पण तुमगेलें ध्येय कल्लें स तरी दिल्ली पावचें समका कशी करून. आनी होच रस्तो म्हाका दिल्लींत व्हरतलो तशी हो भक्ती मार्ग आस न्ही तोच. आनी मगल सांगा ती मगल सद्गुरू आस, संपूर्ण विश्वास सद्गुरूंचेर कल्ल्याक. तर तो दिल्ली गांवचोच आस, तो म्हाका सांगता यो हांव तुका घेवन वता. कल्ल्या वचूं नये आमी कारांत बैसून वतात म्हणून कार म्हळ्यार हांव जायना, होय की न्ही. काराची काळजी घेवंकाची, त्या कारान वता ती. तशी मायेचे नौकेचेर बैसून आमकां भवसागर पार करचो, मायेचे बोटींत बैसून आमकां वचचें जाल्यार तांतू त्या बोटींत संवसारा उद्दाक भरल्यार ती बुडता. तेमी संवसारा उद्दाक तांतू भरच्या दिवचना. त्या उदकाक उद्धरण शक्ती आस. त्या मायेक शरण वचका, हे देवी, हे परमेश्वरी, हे दुर्गा परमेश्वरी, मगल तारण करी, मगल उद्धरण करी, उद्धरण शक्ती म्हाका दी कल्ल्याक. तर म्हाका श्रेयस जायी. ह्या भक्ती मार्गाचेर म्हाका मुखार मुखार वयर देवी. म्हाका कसली प्रलोभन दाखोव नाका. हांव भुलची ना. तें विसर तूं आतां. तूं कितलें हें केलें तरी म्हाका प्रेयस नाका. म्हाका श्रेयसच जायी, म्हाका तूंची जायी, आनी तूंच म्हाका त्या परमात्म्याला होवन पावयतली म्हाका खात्री आस. म्हणून तिका शरण वचें, ते शक्तीक शरण वचें. तर ती शक्ती अनुग्रह निग्रह करता, अनुग्रह करता कडेन निग्रह करता. निग्रह म्हळ्यार कल्लें की मस्त कश्ट येता त्या जिवनात, मस्त कश्ट येता ती. आमकां त्या वेळार दिसता की अयो देवा कसलें करचें, मदेंची आमकां फेल्युअर आयली की कल्लें म्हणून. ना, तशी येना ती. आमकां परीक्षा पळयता आस, परत परत प्रलोभनय येता ती, कश्टय येता ती. जाल्यार ती हांव सुख विसरत की कशी, मूळ ध्येय विसरत की कशी, हे ती शक्ती पळयत आसता. तेमी ती तिक्क जर खरें शरण वचुले ना, आम्हा म्हाका तूंची जायी, आनी म्हाका खात्री आसा की तूंची म्हाका थंय थंय होवन पावयतली. ती कोण ही माया, तरी गुरु रूप घेवन आयिल्लो ते गुरुतत्व ही ती माया. हां, गुरुतत्व न्ही ती माया न्ही, जाल्यार गुरू सगुण रूप घेवन जो आयला तो गुरु सांगता हांव तुका पावयता. ताजेर संपूर्ण विश्वास, ताणें सांगील तशी साधन करची, आनी बाकी खंयचे वाद विवादान पडची ना. आयुष्य फुकट घालोवची ना, आयुष्य कमी येच. हां, मनुष्य जन्म केन्ना मेळना आमकां. त्यावेळी जें मेळ्ळें लॉटरी लागील वरी ताजो उपयोग करून घेवंका, आनी त्या वादान पडची ना. जशी ते आंबे खावचे आहा तूं दोग जाण आंब्याचे हें आमराई पळोवच्या वचुलेले तांकां एक ठरावीक टायम दिलेलो खंय पळोवच्याक. तर एकल्याक मस्त दोग जाणांकय भूक लागली जाल्यार एकलो मस्त चौकस ताणें त्या माळ्याक विचारून हें करून हें कितली झाड आसा ती, कितली लागता ती, खंयची फळ बरी, खंयचें हें फिरतो बसलो. दुसरो कल म्हणालो म्हाका दण जाला आनी भूक लागल्या. त्या माळ्याक आपयलें, ताका सांग तुका गोतस न्हय खंयची फळ बरीची रसाळ ती म्हाका हाड दी म्हण, कळ्ळें. तर ताणें भरपूर बरबरी फळ हाडिल्लें, आनी हो आराम खात बसलो, रस पोट भर खाल्लें. आनी हो नुस्तें फिरतो बसलो, पाप ताका कसलेंय मेळ्ळें, आनी तांगेले वच्चे दिवस आयले. तशी आमगेले वच काळ आयले की काळ आमकां ताण भरता.
आमकां काय एक क्षण सुद्दां आमकां श्वास करचर की एक क्षण सुद्दां आमकां एडिशनल मेळना. मगल अजून हें करचें बरलें तें करचें बरलें, नथींग. एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम समथींग वील रिमेन. तेमी ती आत्त दवर न्हू, कसलेय वरची ना अशें जाता वेळ कसलें पूण व्हरताच एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम. जाल्यार समज प्लॅन टू वर्कआउट अँड वर्कआउट द प्लॅन. हां, वर्कआउट करचे खातीर आमकां खंयचेय हे आसक्ती वर नये म्हणून वी हॅव टू प्लॅन अकॉर्डिंगली. त्या प्रमाण साधन करका आनी वर्कआउट द प्लॅन. आमी जी साधन ठरयली ती करका. एक्चुली गुरूंगेल्या मार्गदर्शना अंडर आमी ती करका. तशी ते सांगता ती ऐसा सर्वांचा निश्चयो यद सृष्टी पूर्वी सृष्टी चालता, सृष्टी अवघी संहारता, शाश्वत देव तत्वता आदि अंती श्रीराम. हें कोण सांगता? समर्थ सांगता ती. कळ्ळें? सृष्टी पयले तत्व आशिल्लें, सृष्टी संहार जायना पण तेवें तरी आसता. शाश्वत देव तत्वता आदि अंती ताज्याय भायर, ताका आदि ना अंत ना. तशी ही तो भगवंत आस, तें देवत्व आस. ऐसा सर्वांचा निश्चयो यदर्थी नाही संशयो, भितरेक आनी अन्वयो कल्पना रूप. दोन्ही कल्पनाची जाल्यार विचारांचे माध्यमांथावनूची सार असार हाजो विचार करून आमी मेळोवंक गुरूंगेल मदतीने. भितरेक म्हळ्यार कहलें की हें न्हय तें न्हय तें न्हय हें न्हय करून करचें, मागीर वर्त तें एकच. आनी अन्वय म्हळ्यार सगळें जाल्यार तातूंत एक तत्व भरल्या. हां, सगळें जड आस जाल्यार एक तातूंत तत्व भरल्या. तें आमी चॅलेंज करचें. आमी ते चोर पोलिसांनी खेळटालीं सान आसतना गो तसलें. तरी खंय पूण कोण पूण निपून बशिल्ले आसताले आनी आमचें राज्य आसतालें. दोळे बांदिल्ले आसताले, दोळे सोडयले की रेडी रेडी म्हण, हां रेडी म्हण. तरी ते सुटचे. आनी खंय खंय निपून पळयलें न्ही, तांकां सोदून काडचें आमगेलें काम. आमी एक फावट तांकां सोदून काडलें की परत आमचेर राज्य येना. तशी हांगास एक फावट आमी परब्रह्मा टच केल्लें, एक फावट तें ज्ञान जाल्लें की परत आमचेर ह्या हातूंत जन्मा येवचें आनी असले भोगचें येना. आयल्यार कहलें की तत्वानेच आमकां जर केल्लें की संत जावन वच, मस्त जाणांक तशी हाडी तुका कशी मेळटा तशी, त्या हाजेर त्या कामाक देवाल कामा खातीर आमी येवेद परत. हां, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी म्हण म्हणटात तशी परत परत येवेद. जाल्यार ही सगळ्यांक तारच्याक येवेद आनी केन्नाय संत साधू जावनूच येवचें. जाल्यार अशीच पापी दुर्जन जावन येवची ना. खंय फुटपाथार आनी आयले तरी हरकत ना, पण आमगेल मनांत स्वच्छ तें आसता की आमी कोण. हे शिंपी जाले, कुंभार जाले, हे जाले, हे सगळे संत जावन आयले. जाल्यार एकच आयडी आशिल्ली. हां, सेना न्हावी जालो, रोहिदास चांभार जालो आनी त्या चांभाराक शिश्य कोणी? मीरा राणी, जोधपूरची राणी. ती ताका शिश्या आनी तिका ताणें तारलें. म्हळ्यार असले नमुने ते संत जावन येतात, आमकां शिकोवचे खातीर येता ती. तर तशी तें लक्षांत दवरका. एक एक कल्पनेची पोटी बोली जे ती अष्टसृष्टी 8 नमुन्या सृष्टी असतात खंय. भितर एक म्हळ्यार कहलें हें सगळें जाल्यार तांतूं एक जें चैतन्य भरलें आनी तांतूं आस. तेन्ना तें चैतन्य खंय खंय निपलें न्ही, तें आमी हळुवार दृश्टीने हें सार आस तें सार आस. जाल्यार हें गोमटें कशें दिसता आस, कितलो गोमटें पिक्चर केलें तरी इतलो गोमटें दिसना. म्हणून तांणी सांगल्या ह्यो ज्यो सृश्टी कल्पना आसता ती की तांतूं तें चेतन आसना, तेज आसना, जिवंतपणा तेज आसना. कहल्यार म्हळ्यार तत्व आसना तांतूं. तें खंयचें? अष्टसृश्टी आसत खंय. तया सृश्टीची गोश्टी आतां सावध ऐका श्रीराम. एकी कल्पनेची सृष्टी, दुजी शाब्दीक सृष्टी. कल्पनेची सृष्टी म्हळ्यार दिवा स्वप्न पळोवचें, हांव अशें करतलो तशें करतलो, तांतूं रमचें, ती कल्पनेची सृष्टी. दुजी शाब्दीक सृष्टी, कादंबरी बरयल्यो, कविता केल्यो, हें केल्यो, इमॅजिनेशन सगळें नमुन्याचें. बापरे, जाल्यार तें खरें ज्ञान न्हय. तिजी प्रत्यक्ष सृष्टी म्हळ्यार ही जी दिसता सृष्टी, दिसता जाणेता पंचज्ञानेंद्रियांत सगळं जाणती सर्व. चौथी चित्रलेप सृष्टी, चित्र काडची अगदी हुबेहूब म्हळ्यार कहलें किंवा फोटो काडचे. आजकाल व्हिडिओ सुद्दां काडटा ती. हां, सगळे इवन गेल्लेले मनशांक आमकां कोणा लग्नांत बिग्नांत व्हिडिओ काडल्यार
त्या गेल्लेल्या मनशांगल हालचाली पळोवनचे जातात. सिनेमान तांकां बहुतेक एक्ट्रेस गेल्ले ती तांकां सगळ्यांगल करतूत तांकां पळोवनचें मेळटा. जाल्यार ती खरी वे हां तें बंद केलें की गेले. 5वी स्वप्नसृष्टी, स्वप्नान पळयल्लें अगदी खरशें. 6वी गंधर्व सृष्टी, गंधर्व गायन म्हणटा की आहा हा 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 कसलें गोमटें गायन म्हण तांतूं रमचें. आमी गायन म्हणटा बसचें हें करचें, तांतूं रमचें. तें जें गंधर्व सृष्टी आसा न्ही तो राग करणे, पण तांतूंत जो भाव आसा तें जें मेलडी आसा तो देव आसा, तो परमेश्वर आसा. ज्वरसृष्टी, तापांत लोक बरळटा ती थोडे जाण तांकां माथ्यार ताप चड न्हू. तशी 8वी दृश्टीबंधन त्या नवरंग म्हळें सिनेमांतूं एक सादी तागल बायल जाल्यार तागल इच्छा आसता ती अशी आसता तशी आसता म्हूण तांतें गोमटें पद आसा. तांतूं ती अगदी हीशी जावन येता, रंभा मेनक अशी जावन. खरें म्हळ्यार ती अगदी सादी आसता. तसली हे दृष्टीबंधन. ऐशा अष्टसृष्टी जाण यामध्ये श्रेष्ठ कोण सत्य मानावी म्हणून सृष्टी नासिवंत जाणती संत महंत सगुणी भजावे निश्चित निश्चया लागे. निश्चय करका आपणाक कल्ल मेळोवचें आसा आनी सगुणाचीच पूज करका. कल्ल्याक ताजेर पांय दवरन त्या माये गेल्या बोटीन तूं चोण न्हू. आमी प्रपंच तांतूं यानाशी पळोवन त्या मायेकच शरण वचका आनी मायेक सांगका, हे माये, हे मगल आवसू, प्लीज कृप करी आनी म्हाका श्रेयस दी. म्हाका प्रेयस नाका, म्हाका श्रेयस दी. म्हाका श्रेयसा मार्गान सरळ भरी आनी तुगल जो बामूण बसला पळय तागल चरणान घाल. म्हाका एक कोण सोड तांतूं नमस्कार करता जाल्यार इतलें मगल आयक म्हणून आमी ना तरी आमकां सायबागल कितली खुशामत करतात वय की न्ही. ऑफिसांतूं आमकां पगार मेळटा म्हळ्या खातीर कितली कृतज्ञ आसता ती. पण त्या माये लागीं आमी कृतज्ञ आसची नाकवे. माया ही देवी आसा, ती शक्ती आसा. तिका शरण वचका आनी सगुणाचे नी आधारे निर्गुण पाविजे निर्धार. सारा सार विचारे संत संग. हें सगळं कशें कळटा? संत संग धरल्यार. सार कल्ले असार कल्ले प्रती एकांतूं सादे निर्गुण तत्व अनुभवच्याक अशी जायनाची विदाउट द हेल्प ऑफ माया. उद्दापिंच्याक सुद्दां एक पॅल लागता, कसलें पुणी लागता, न्हिदोवच्याक एक कलेपुणी लागता. आनी आमकां देहाची मुळांत माय आसा. तेमी ह्या मायेन पळयल्यार आमकां ही सृश्टीची दिसता. तर त्या सृश्टी आड निप्पिल्याक पळोवच्याक आमकां दृश्टीबंधन जें आसा 8वी सृश्टी ती ना जावंका न्हय. आमकां नवी नजर मेळका. ताजे खातीर मायेन बाजूक सरका आनी आमकां तें दृश्य दिसोवका. आता असो हे बहुत संत संगे कळे नेमस्त येरवी चित्त दुश्चित संशयी पडे. तव शिष्ये आक्षेपिले. आता परत शिष्यागल सूर जाता. सृष्टी मिथ्या ऐसे कळले, परी हे अवघे नाथिले तरी दिसते का? कल्या दिसते हे दृश्य प्रत्यक्ष दिसते म्हणून सत्याची वाटते. यासी काय करावे ते सांगा स्वामी. प्रत्यक्ष दिसता म्हणून हांव तुमकां एक उदाहरण दिवन सांगता. खंयची एक वस्तू अशी दवरल्या बा जाल्यार एक दृश्टीन पळयता राबा तीन तुमकां थोड्या वेळान डब्बल दिसच्या लागतात. डब्बल दिसता ती कल्या म्हळ्यार आमकां 2 दोळे आसा ती 2 दोळ्याच विंगड हाज्याने ती डब्बल दिसता ती. ताका दृश्टी अशी दोश म्हणूं जायना, तें सहज सुद्दां दिसता. तशी ती सृश्टी हातूं आमकां दिसता. विंगड विविधता दिसता तातूं जाल्यार तें खरें आसना. तेमी ती दृश्य प्रत्यक्ष दिसते. याचे प्रत्योत्तर भले पुढिले समासी बोलिले. श्रोता श्रवण केले पाहिजे पुढे. एवं सृष्टी मिथ्या जाणोनी रक्षावे सगुण. ऐसी हे अनुभवाची खूण अनुभवी जाणते. त्यांनी कल सांगल्या हाजे तात्पर्य हाजे मर्म कल्लें ह्या समासाचें की सगुणोपासनेच्या आधारानेच निर्गुणापर्यंत पावच्या जाता. ही गोष्ट निसंशय खरी. आनी ताजे खातीर कल करका सारासार विचार आनी सत्संग हें दोन्ही आवश्यक आसा. सत्संग हो कशी करूं जाता की एक तरी गुरुतत्व खंयच्यान आसा की सगुण जावन आयल्या आमकां सद्गुरू. त्या सद्गुरूंक शरण वचचें आनी दुसरें तांणी सांगिल्लें साधन करची आनी स्वता तशी साधन मुख्य म्हळ्यार सार असार प्रती एकांत कस लावचो. हें हक्का उत्पत्ती आसा की वय उत्पत्ती आशिल्ली नाश जाताची म्हण आपण हे डेली बदलतोच की. आतां सादें आमकां देहाचें उदाहरण. हांव सान आसतना कशी आशिल्ली, आत्तां कशें आसा. 40 किलो वजन आशिल्लें, आतां 75 किलो वजन आसा. म्हळ्यार हें बदलत आसता स्थित्यंतर. आनी एक दिवस नाश जावंचो आसा
हां कितलें देवाल नांव घे ती, कितलें कले करा ती, सगळे थोर थोर ते मृत्यूपंथेच गेले होय की नाही. चक्रवर्ती वचुलो आणि कोण वचुलो सगळ्यांक. हां परंतु खाली तेच राहिले जे स्वरूपाकार झाले. हे समर्थान सांग, जे स्वरूपाकार झाले तांकां मुक्ती मेळ्ळी. बाकीची सगळ्यांक मृत्यूपंथाने गेले घेऊनच उरतो. तशी तेमी हें सगळं जावंका सगुणोपासना, सारासार विचार आणि सत्संगती ह्या त्रयीच आधाराने मनुष्य आत्मज्ञानी जावच्या शकता अशी श्री समर्थांगल स्पष्ट अभिप्राय आसा. आता मुखाल हांतुकल सांगा, सृष्टी मिथ्या जाणून रक्षावे सगुण, ऐसी हे अनुभवाची खूण अनुभवी जाणती. उलट ही सृष्टी आस पळय तिगल आधार आमकां आसता भक्कम आणि ताजे खातीरच ती दिल्या. मिथ्या म्हळ्यार फट्टी नाही, मिथ्या म्हळ्यार नश्वर. नश्वर म्हळ्यार ताजो नाश जावचे पयले आमकां ताजो उपयोग करून घेवचो आसा. फाय जीव वचन जीव उड्डना पण राम राम म्हणून कान्नात किळचता ती श्रीराम श्रीराम ते मड्याक ऐकू येतवे ना, पयलीं धरून घेवंका. तावळे मरचे वेळार सुद्दां देवाल नांव आपसूक तोंडांत येता तशें घेवंका. तावळे ते सगुण सगुण पूज करका, हे कल खातीर करका. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सृष्टी कथन नाम समास श्रेष्ठ श्रीराम. आता हानी मुखाल हांतू सगुण भजन कल खातीर करका हें असं आमी तो पर घेवया. हां ब्रस्तार घेवया आणि आतां पळोवया हाजे खातीर आमगेल कितले म्हळ्यार समर्थांक इतले कळकळस न्ही ह्या दशकांतांनी माया ब्रह्म हेंच घेवन सांगल्या. आणि तांणी सगुण रामदासाने रामागल प्रार्थना केल्या तांगल सद्गुरू म्हणून सगुण रुपांतून. कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतच गेले पाप, ते अपराधी जन नकळत अपराध करतात. कल्याण म्हळ्यार हे रामा ते अज्ञानी आसती तांकां ज्ञान कशें जावचें तेमी ती तुची सावरी तुची ताक सावरका. तांकां अज्ञानी आसत. अरे भक्त तांकां कोणें सावरता जाल्यार जे भक्ती कशी करची कळनासतना चुकीच्या मार्गान गेल्या ती सान्न चेडवशी. तांकां धोरून मार्गार हाडची काम तुगलेंच न्हय देवा. हे श्रीरामा तुची सावरी. अपराधी जन चुकतच गेले कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. आता ते सांगता ती देवा म्हाका कशी तुवें अनुभव दिल्लो. तुगल दय एक सरीच ना रे, ताका उपमाच ना तितलो दयाळू तूं. तर ह्या लोकांचेर सुद्दां कृप कर न्ही देवा. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. ही प्रार्थना समर्थांनी केलेली ही जाय जाल्यार हांव ग्रुपार घालतां. ही नित्य ताजे अर्था सकट वाचचा ती म्हणा ती चालीचेर म्हणा ती अशी म्हणा ती पण अर्था सकट ताजे चिंतन मनन करा ती आनी त्या रामरायाल करून भाका ती. म्हळ्यार आमकां मायेच उपयोग करून त्या परमात्म तत्वाला थंय पावच्या जातलें. आनी हे विवेचन पुष्प ज्या समर्थांनी करून घेतलें कनवाळू दयाळू मग सद्गुरू कितले तांगेले गुण वर्णन करूं म्हणजे ती जायना.
आता न वर्णवेना हीच गे हेची माझी वर्णना. तशी तांगेल चरणांचेर हें दवरया आमी कीर्तन पुष्प, विवेचन पुष्प, श्रीराम रूप जाल्लेले समर्थांगल चरणाचेर आनी श्रोत्यांगल मनान तुमी बसल्या ती तेमी ती श्रोत्यांगल चरणाचेर हें घालता. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.